बापाचे येवजणे प्रमाणे सगळें थारायलेलें आसा. आमी फकत भितरल्यान स्वतंत्र जावन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी सारूंक जाय. पळयात, पयले वाचपान आमी कितें पळयना पळय तें. पावलू आनी सिलास कित्याक लागून तांकां पिडापीड दितात ते? कित्याक क्रिस्ताचेर ते विरुद्ध आसा आनी हांकां ते ताका परगडटात म्हणून तांकां बॉन करूंक सोदतात. दाण्यांनी तांकां बरेंच पेटतात आनी तांकां मागीर बोनकोणींत घालतात. सारकी भितर घालून तांकां बॉन करतात, पांय बाद थंयसर फासान घालून तांकां थंयसर दवरतात. पूण पळयात ते कितें करता पळय ते शिराप सोडिना, ते देवाचेर आड वचना, पूण सगळो गोत देवाक ते आर्गां दितात. कित्याक तांकां जेजू भाशेन हें फर्मोण मानलें ताणें. बरें करतात पळय तांकां अशें फर्मोण करतात, अशें फर्मोण मारतात, मार दितात, तांकां काडून उडोवंक सोदतात. ताका लागून ते देवाक गायनां गितां करीत आसले. आनी पळयात कितें जाता पळय तें. बुकाम जावन सगळीं दारां त्या कोणकोणीची उगडटात, तांचे सांखळे पर्यंत सकयल पडटात आनी ते थंयसर आसात. ते आतां भियेरांतीन पडोन वचना, थंयसरूच आसात. देवान कितें केलें ते कोरकोणटात. आनी थंयसर रावन तो अधिकारी पळय आसलेलो तो एक सुरी घेवन आपणाक मारूंक सोदतालो, जीव काडूंक सोदतालो. ताणें सांगलें, आरे बाबा, आमी हांगसरूच आसा, तसलें कांय करनाकाय तूं. तो एकदम थटकलो, तांचे शिवन पांयां पडून म्हणूंक लागलो, कितें म्हणून करूंक जाय? ते म्हणटात, जेजूचेर बावाड धर रे, इतलेंच पुरो. तूं आनी तुका सुटका मेळटली, सोडवण मेळटली, तो सगळें करून घेता. देवाचे येवजणे प्रमाणे तुजें जिवीत सारकें खुशालकायेन, आनंदान, शांतीन तूं जिवंक शकताय. मागीर हांवें कितें करूंक जाय तर? बावाड धरून जालें म्हणटच कितें करूंक जाय? बावतिस्मो घेवंक जाय. कित्याक हे परी आमी जेजूच्या एकवटान जिवंक लागता. आदीं ते सुनोत करताले, पूण आतां ना. उदकान जेजू सवें आमी रावलीं की ना, पवित्र आत्मा हें सगळें आमचें सवें घडून हाडटा. आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आसा आनी जेजू आमचें सवें आसा, ताचो पवित्र आत्मा आसा. आनी जेजू बापाक एकवटान आसा म्हणटच आमी जेजू सवें बापाकूय एकवटान आसा. पवित्र आत्म्यान भरोवन आमचें जिवीत साधता. पळयात, पवित्र त्रित्वेय आमचें सवें आसा. आनी आमी पळय कशीं जियेतात पळय ती, आमचेच सवें आसा. आमी आपलेपणानूच जियेता. नाका जाल्ल्यो खंती दास्ती आमच्या मनांत आसात, हे सगळी ताचेर दवरल्यो जाल्यार हो आमचो देव इतलो उफाट पूण आमचे भितर जियेता. ह्या भरवशान आमचें जिवीत ताचें सवें दवरीत तर भावार्थाक लागून आमचें जिवीत ताचें मोगान भरोवन आमी सगळी वस्तूक आजीर जातले हांव. आनी आजीर जाली की ना, मागीर तो आमकां स्वत कितें तें कळयता. आमी स्वताक चिटकोन रावना, आमी आपलेपणान चिटकना, संवसारी वस्तूंक चिटकोन रावता. संवसारीची चाल आमी धरता, ती आमकां शांती हाडिना. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूचें सवें दवरलें की ना, मागीर खुशालपणी तो आमकां दाखयता, करूंक घेता आनी बापाक ही पुरी मोहिमा हाडटा. ते प्रमाणे हें सगळें ताणें सांगलां पळय तितलें. बाबार्थाक लागून, मागीर बोरवाशाक लागून, हें सगळें ताणें निती विशयी, मागीर पातका विशयी आनी निर्णया विशयी ताणें आमकां हें सगळें कळीत केलां. कशे भशेन आमी ताचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत सारूंक. आमी जियेता की ना? जियेता, पूण अदीक स्पश्टपणी सगळें सिद्धांत दवरून ताका आजीर जावन आमी जियोया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें म्हणटात धरया. पळयात, थोडे धांपले म्हणटत आमची कूड, मन, आत्मो सगळी जेजूच्या ताब्यांत आसा. कशी? सुस्कार घेना जाल्यार मरतले आमी. सुस्कारांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू.
हें जिवीत जियेतना आमी ताका सगळें समोर पळोवंक जाय. ताणेंच आमकां सगळें दिलां, ताकाच आमी दिवया. पूण आमची पळय चिंतना भावना आपलेपणाची आसा ती आमकां भितरल्यान खूब त्रास दिता. ही सगळीं पातकां आमची ताचेर दवरया, ताचेर बावट दवरया आनी ताचेर दवरलें म्हणटच प्रत्येक सुस्कारान ताच्या नांवान भायर काडली की ना ही चिंतना भावना चाल तो आमकां सुटका दिता. आनी खरेपणी भितरल्यान आमी स्वतंत्र जावन तो आमचें सगळें जियेता ताचें जिवीत उदीक आनी उदीक आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी उजवाडाक येता. आनी हे परी आमी जेजू जावंक लागता आमकां आनी हेरांक. तो जेजू तुवें हें आमचें सगळें घडोवन हाडलां तें सदांच जियोंक आतां आमी ह्या भेटवणी वरवीं आमचें जिवीत आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें तुका समर्पिता हांव. आमेन.